सेंदुरी जेका बिक्सावरिलिना म्हणटा ह्या झाडाचे सीड्स हे पयलीं आमचे हांगा झाड एकूय झाड नसले, पण आयज जवळ जवळ आमच्या घरा कडेन 100 झाडांचें प्लांटेशन करून तेज्या पासून कलेक्शन करता आनी ते मागीर पिठान मिक्स करून हें करता. तर एका वयर तुमकां पळोवपाक मेळटा आसतलें तितूनच्यान आमी बियां पासून तो केसरी रंग काडटा. तेंची ज्यो बियो आसता त्यो काडून आमी ग्रायंडरान घालून बारीक केल्या उपरांत तेजी पावडर मागीर ती आमी पिठान घालून मिक्स करून उदक बी घालून ती प्रोसेसींग करता आनी ही मागीर ड्राय करून पुन्हा एकदां प्रोसेसींग करप अशे पद्दतीन ते आमी करून रंग तयार करता. तर ही झाडां आमी हांगासर प्लांट केल्लेली आसा ती आमच्या शेताच्या बॉर्डरीन अशा पद्दतीन लायलेली आसा. तर ह्या झाडाचेर जी फळां येता तितून ज्यो बियो आसता तेच्या पासून आमी रंग तर तयार करतात, त्या बरोबर हो वेगळ्या वेगळ्या आमचे मेकअपा खातीर सुद्दां हे रंग ते वापरपाक येता. हिरवो रंग आसा हो आतां हांवें बरें जावपाक जाय म्हणून म्हणजे हिरवो डार्क कलर कितें जातालो पयलीं हांव पानां बी घेवन भाजी बी घेवन जेन्ना कलर करतालो तेन्ना तो थोड्या दिसांनी फेड जातालो आनी कलराक एक वास येतालो आनी चुकोन जर तो आमी क्वॉन्टिटी एक केली ती आनी उरलो जायत जाल्यार आमच्या कडेन तो वेस्ट जातालो. तर ते जावपाक जायना. तो केल्लो आमी जो मटेरियल आहा तो नेक्स्ट इयर कसो आमकां यूज करपाक मेळटलो हेजेर हांवें प्रयोग करून मागीर तेतूंतल्यान हांवें ते रंग वेगळे मिक्स करून कलर जाता हे सगळे कॉन्सेप्ट जो आमी पेंटिंगान वापरता तो आमी ह्या कलरान हाडपाचो प्रयत्न केलो. निळे रंगा खातीर पयलीं हांव गोकर्ण म्हणटात तिची वेलीचो बी वापर फुलांचो वापर करतालो. निळी म्हणून झाडाची फुलां आसता जी गोकर्णी सारकीच पण ती कपा सारकी फुलां येता तिची झाडां जी फुलां आसता त्यांचो वापर करून पळयलो, पण ते कलर थोडेशे लायट येता म्हणून मागीर म्हाजो शोध सुरू जालो नॅटाच्या माध्यमांतल्यान आनी मागीर म्हाका आमचो मंजुनाथन सर आसले तेंच्यांनी सांगलें की अशी आमी कलरा खातीर तुमकां मदत करूंक शकता जे कलर शेती केली वयता निळ्या रंगाची. मागीर तेंच्यांनी म्हाका इंडिगो प्लांट बद्दल सांगलें आनी थंयच्यान आमी दोगूय सर्च करीत आसताले कितें ना कितें म्हाका कितें मेळ्ळें जाल्यार तेंकां सांगप अशेंच प्रयत्न आमचे चालूच आसले. आनी एक दीस म्हाका तेंच्यांनी एक व्हिडिओ धाडलो आनी ह्या मनशाक कडल्यान तुमकां मेळपाक शकता म्हणून. मागीर ते तामिळनाडूच्या भागांतल्यान तेंच्यांनी म्हाका रंग मेळोवपा खातीर, कारण म्हाका तामीळ उलोवपाक येयना, तर तेंच्यांनी सगळी म्हाका मदत केली आनी फर्स्ट टायम तेंच्यांनी म्हाका 2 किलो रंग निळो हाडून दिलो आनी थंयच्यान सुरवात जाली निळ्या रंगा खातीर.